एक सुपर सॉफ्ट जावन आशिल्ली एक लाये आप्पो आनी पळयाची भितर कशें आसा पळयाची टेक्स्चर आनी ताका घमघम हिंगा परमळाची कॅप्सिकमा चटणी रेडी जाल्या हांगा. हो लायेचे आप्प करूं कसं जावका मेन जावका लाई तांदूळ कितले काडला पळय सुरय तांदूळ तितलेची लाई जावका का सुरय तांदूळ सुरवेक आमी 3-4 घंटे पुढे तिंबत घालका लाई वाटूचे वेळारी कितले तांदूळ काडला पळय तितले लाई क्लीन करून धुवन घेवचे 2-3 उदक काडका ताजे ते चिक्कोल पुरो आसल्यार वचून धुवन काण घेवचे पीळ न्हू. आनी हाका जावका कसं म्हळ्यार सोय जीव नारला जाल्यार भारी लायक जाता ना जाल्यार सुके नारळ जाता ताजे वयली धव सोय घाला जाल्यार आतां हांव लाय पुरो क्लीन करून धुवन काडली मेगला जिवो नारळ आसा तो जीव नारळ कसो घालचे म्हळ्यार तांतूं भितर वयले ते नारळाची उद्दां आसा पळयाची ते हे लायेक घालून घेवचे ताजे निमित्त आप्प मस्त सॉफ्ट जाता आनी पीठ सम फुगून येता. आतां आमी सोय कांतून घेता हाका सोयीची किचड जावका आतां आमी 2 कप तांदूळ काडल्यार 2 कप लाई आनी ताका 1 कप दुखून 1.5 कप ताईं सोय घालयत. सोय लाई आनी तांदूळ घालच्यो आनी बारीक नय कोन स्मूथ कोन वांटून घेवचे. हे आप्पो आमी आमगे थंय नो पीक करताचे आमी हाका धव आप्पो लाये आप्पो मोदकू म्हण तशें पुरो आपयताचे हाका बारीक एक टेस्टी जेवचे आप्पो वो वांटून जे तरी एक 7-8 घंटे फुग्ग दवरका पीठ पळय नेक्स्ट डे सकाळी पळयाची कशी फुगून आयला पळय फ्लफी जावन ते आमी नारळ बेतिलेले उदक घालता देखून लायक फुगून येता पळय अशें लायक जालां हें पीठ. आतां हें सुकेंच पीठ हाका थोडेचे एक अर्द ग्लास उदक घाल न्हू आमगेलें सादारण मुष्टी पळय पीठ आनी कशें आसता पळय तशी हद करून घेवया जावका जाल्यार तितलें मीठ घालया मीठ घालून अशें हांगा मिक्स करतना तशें हांगा आप्याक आयल तापत दवरया आप्याक आयल उनी जेल कुडलें ताका नारळेल तेल घालका नारळेल तेल भारी टेस्टी जाता ताका तेल उन जेल कुडलें अंत भितर आप्या पीठ घालया हाका पळय सोडा पिठी कसले घालनाचे आमी जाल्यार लायक जावन फुगता मात न्हय सॉफ्ट आसता हो आप्पो तो आप्या पोंडी भितर पुराय पीठ घालून घेवचें सुरवेक व्हड उज्जारी आनी उज्ज सान करच्यो आनी धांकून दवरचें पळय निकोळू काय बारी सुलभेर निकळतो कशी फुगला पळयाची हे मात्र मस्त तांबडो करूं वचना जे मायल्ड तांबडसाण आयल्या पुरो तशी उपराट घालतरी तशीची. आतां आमी एक कॅप्सिकमा चटणी करूयात नारळेल तेल उंजेल कुडलें ताका हिंगा कुडकोन 2 तर्ण मिरसांग घालची आनी तर्ण मिरसांग दवे जेल कुडलें एक कॅप्सिकम चॉप केलेलें घालचें अशें हांगा कांतील सोय आनी हे भाजिले आनी ताका थोडेची मीठ आनी जावका जाल्यार तितलें चिंचांब घालचें आनी सुकें वांटून घेवचें आनी हाका एक सासम फण्ण दिवचें भारी लायक जाता ही चटणी करून पळयात तुमी सुपर जाता. आतां पळया हुनूची मोवाळ आमगेले धव आप्पो ही लाये आप्पो हांगा रेडी जाला. हो लाये आप्याचें टेक्स्चर पळया आनी कितले सॉफ्ट आसा पळयाची भितर पळय कशी लायक जावन आसा पळया पळय यो आप्पो आनी हाका ही चटणी लायक जाता कॉम्बिनेशन. आतां कॅप्सिकमा चटणी नाका वय म्हण जाल्यार आमकां कुशे शिलकांची चटणी करयत सुकी चटणी भारी लायक जाता का हे तुम पूर जनान करून पळोवका आनी तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शनात शेअर करका. असल सिंपल रेसिपीसाक तुमी म्हगेले चॅनल सबस्क्राईब करूं विसरू नकाची नवे रेसिपीसाक बेल आयकॉन प्रेस केल्यार तुमकां ताजे नोटिफिकेशन्स येता. सगळ्यांक नमस्कार.